प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 5वा विसवोर वोड 1 ते 11 पर्यंत 1 to 11. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकया. उपरांत घडलें तें हे देवाचें उतर आयकूंक लोक जेजू भोंवती चेंचोन आसलो आनी तो जेनेसारेत तळ्याचे दोडेर उबो आसलो. तेन्ना थंय तळ्याचे देगेर ताणें 2 होडी पडयली. खारवी देऊन रांपणी धुताले. तांतलें एक होडें सिमावाचें आसलें. ताचेर तो चडलो आनी ते तोडीक तावन मातशें पयस व्हरूंक ताणें मागलें. आनी होड्यार बसून थंय तावन तो लोकांक शिकोण दितालो. उलोवन जातोच ताणें सिमावांक सांगलें, खोल उदकान व्हडें भायर व्हर आनी मासली दवरून तुमच्यो रांपणी घालात. ताका जाप दिवन सिमावान म्हणलें, गुरुजी, रातभर आमी कश्ट केले पूण आमकां कांयच सांपडो नासलां. तरी पूण तुज्या उतराक हांव रांपोण घालतां. अशें केल्या उपरांत तांकां इतली खूब मासळी पडली की तांच्यो रांपड्यो पिंजूंक पावलेल्यो. आनी येवन आपणाक आदार दिवंक दुसऱ्या होड्यान आसलेल्या बागीदारांक तांणी खुणा करून आपयले. ते आयले आनी बुडूंक पावसोर दोनूय होडी भरली. तें पळयना फुडें सिमाव पेद्रून जेजूच्या पांयां पडोन म्हणलें, म्हजे सोरशिल्लो पेल्यान सोर सायबा, हांव एक पातकी मनीस. तो आनी ताचे बरोबर आसलेले तितले पडलेली मासळी पळोवन सारकेच तोटाकले. तेच परी सिमावाचे बागीदार आसले ते झेबेदावाचे पूत जाकोब आनी जुआंव आनी जेजून सिमावांक म्हणलें, भिये नाका, हे फुडें तूं मनशांक दवरतलोय. आनी होडी तोडीक काडून सगळें सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. प्रितीच्या भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आयचें शिवर्तमान वाचता आनी आयकता आमी पळयता की जेजू एक व्हडली मिलाक करता. आनी ही मिलाक करचे पयलीं आमी आयकया कितें घडटा तें. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू आपलें काम करूंक लागलो, देवाचें काम करूंक लागलो, देवाचें उतर परगट करपाक कॉमेस केलें, तो शिकोण दितालो, तो शेरमांव दितालो, तेज्या उपरांत तो पेकोणी करतालो, अजापां करतालो, मिलाग्री करतालो. आनी लोक हें ताचें सगळें पळोवन लोक ताच्या फाटल्यान धांवंक लागलो ताचें आयकोपाक, ती सगळी पेकोणी घेवपाक, ती सगळीं अजापां पळोवपाक. आनी आतां भाव भयणीनो, ताका देव मंदिरान रावपाक म्हणजे ह्या लोकांक देव मंदिरान बसोन ताका आयकोपाक जायनासलें, कित्याक इतलो लोक आसलो आनी देव मंदीर धाकटें आसलें. देखून जेजूक दर्या कडेन शिकोण दिवची पडटाली, दोंगराचेर दिवची पडटाली, भायर भायल्या गांवांनी दिवची पडटाली. कित्याक इतलो हजारांनी लोक जेजूच्या फाटल्यान लागलो ना. आनी ह्या आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचता की जेजू जेनेरसार तळ्याच्या प्रायेर थिंचोर आसलो. आनी कितें घडटा, थिंचो हजारांनी लोक आसा आनी आतां जेजू थिंचो लोकांक शिकोण दिवंक सोदता. आनी त्या म्हणसर पेद्रू आनी दुसरे आपले जे ताचे भाव आसले म्हणजे जे आनी रांपोण मारपाचे आसले ते येतात आख्खी रात थिंचोर दर्यान काम करून. ते आसले खारवी आनी येना फुडें ते पळयतात की ताका कसलीच मासली मेळोंक ना, कसलोच फायदो जावंक ना. आनी ते सगळीं आपली व्हडी आपली रांपणी घेवन धुताले ते आनी ते आतां घरा वचपाचे आसले. त्याच वेळार जेजू थिंचोर आसता हजारांनी लोकां बरोबर. आनी तो कितें म्हणटा, तो पेद्रूक म्हणटा, अरे पेद्रू, मातशें तुजें व्हडें दिताय म्हाका, इतलो लोक आसा, म्हाका चीट दिता, म्हाका उलोवपाक जावचें ना, तुजें मातशें व्हडें दिताय. आनी भाव भयणीनो, पेद्रू थकलेलो आसा. पेद्रूक कांयच नुस्तें मेळोंक ना. ताच्या दुसऱ्या आमिगांक जे आसले ते तांकां कांयच रातभर कांय मेळोंक ना. पेद्रू थकलेलो आहा, ताका घरा वचोंक जाय, न्हिदोंक जाय, कित्याक त्या राती ताका पोत्तून दर्याचेर वचोंक जाय मासली मारपाक. पूण कितें घडटा, भाव भयणीनो, जें पेद्रून केलें आमी आयज करूंक जाय. पेद्रू कितें करता,
तो म्हणटा जेजू म्हणटा, गुरुजी म्हणटा, आमी आख्खी रातभर आमी काम केलें. हांव तुमकां एक उतरां जे पेद्रून म्हणलेलीं ती तुमकां वाचता. गुरुजी, रातभर आमी कश्ट केले, पूण आमकां कांयच सांपडोंक नासलां. तरी पूण तुज्या उतराक हांव रांपोण घालतां. परतून वाचता भाव भयणीनो, गुरुजी म्हणटा पेद्रू जेजूक, रातभर आमी कश्ट केले, पूण आमकां कांयच सांपडूंक ना. तरी पूण तुज्या उतराक हांव रांपोण घालतां. भाव भयणीनो, जेजूक नुस्त्याचें कितें खबर आसली. तो आसलो एका थोयाचो पूत. तो एक प्रेगादोर आसलो. ताका तो कितें जाणो कितें करपाचें, केन्ना नुस्तें मारपाचें. पूण जेन्ना जेजू ताका सांगता, जेजू आपलें उतर उलयता आनी पेद्रूक सांगता, तो मार म्हणटा, तुजी मासली मार म्हणटा. आनी त्या वेळार कितलें नुस्तें मेवता. आनी पेद्रू पळयता ही मिलाक घडटा ती, आनी पेद्रू सगळें सांगता. दुसरे जे ताजे हे मारपाचे आहले ते, ताजे बरोबर आदार दिवपाचे आहले तेय सगळे सोडटात आनी जेजूचे शीश जातात. भाव भयणीनो, तेजे उपरांत जेजू तांकां कितें सांगता जेन्ना ते सगळे नुस्तें पळयतात. जेजू म्हणटा तांकां, भियेनाकात, ह्या फुडें तूं मनशांक धरतलोय. तो कितें करतालो, तो नुस्तें धरतालो. पूण आतां जेजू ताका सांगता, तूं आतां नुस्तें धरपाचें काम करचो न्हय. आतां तूं एक खारवी वय, खारवी आसा म्हूण हांव तुका आतां मनशांक घट धरपाक म्हणजे कितें, हें ओतमें लोकांक साल्वार करपाचें काम तो करतलो. आनी ताणें केलां. आनी पेद्रू एक जेजूचो शीश जालो आनी जेजू पासत तो ताणें आपलो जीव पासून दिलो. भाव भयणीनो, आयज जेन्ना हें शिवर्थमान आमी वाचता, खूब फाटीं वाचलां जेजून ही मिलाक केली आनी आमी बरें म्हणटा, बरें नुस्तें मेवलें आनी तांकां बरी व्हडली मिलाक जाली आनी सगळे लोक धादोशी जालो. पूण आमकां हाचो कसलो फायदो आहा? ही शिकोण कितें मेवता आमकां? भाव भयणीनो, एकूच आमकां एक शिकोण मेवता की आमी सदांच देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करूंक जाय आनी तें देवाचें उतर आमी पाळूंक जाय. ना तर भाव भयणीनो, फकत आयकलां जाल्यार देवाचें उतर आमी करिना जाल्यार आमच्या जिवितांत केन्नाच ती मिलाक घडची ना. ही देवाची अजापां आमी केन्नाच पळोवची ना. देखून भाव भयणीनो, गरज आमकां ह्या उतराचेर आमी चोत्राय धरूंक. दुसरें कितें, एक शेतकामती सदांच आपलें बीं घालता आपल्या शेतान, तेजे उपरांत ताका ताचें पीक मेळटा 3-4 म्हयन्यांनी. तेच भाशेन सुर्गीचें राज जावन आसा एका शेतकामती भाशेन. जेन्ना आमी बीं घालता तेन्ना खरेंच आमकां पीक मेळटा. आयज पेद्रून मोगान पासियेंसान ताणें हें आपली हें व्हडें जेजूक दिलें देवाचें उतर परगट करपाक. आनी ताका कितें फायदो जालो? ताका इतली मासली मेवली, इतलें नुस्तें मेवलें की आतां ताणें जें बरें केल्लें तें मोगान केल्लें तें ताका ताजो फळ मेवलो. भाव भयणीनो, आयज आमी जें आमकां बरें करूंक जाता, मोगान करूंक जाता, फकत आमकां कितें मेवतलें म्हणून न्हय, पूण आमी मोगान जेन्ना कोत्ता, कितें कोत्ता तें आमकां ताजो फायदो मेवतलो. कित्याक जो कोण मोग दुसऱ्यांक दिता तांकां परतून मोग येता देवाचो. जें आमी शेतकामती भाशेन हें बी मोगाचें आमी दुसऱ्या कडेन घालता, दुसऱ्या लोकांच्या जिवितान घालता, तें आमकां एका मोगाचें पीक, देवाचें पीक आमच्या जिवितान येतलें. आनी आयज आमी ह्या सुवर्तमानाचेर नियाळ करुया, बरीं कामां करपाक आमी वावरुया. फकत आमी आमचो फायदो पळोवपाक न्हय, पूण दुसऱ्याचो फायदो करपाक, दुसऱ्यांक फायदो दिवपाक जेजूच्या राज्यान मोगान. आनी तेन्ना आमी कोत्तले तेन्ना आमकां तें ओत्मीक पीक हें बरें सगळें देवाचें आमकां फावो जातलें. आयज तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव आवडयतां आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव जेजू तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकट तुमकां सगल्यांक हांव आवडयतां.